नमस्कार. आयच्या या गोवाथॉनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी दर वर्साक आमच्या एनिवर्सरीक ही कार्यावळ करताले आणि फकत गेस्टच न्ही जाल्यार लोक, स्टुडंट्स, यंगस्टर्स, यूथ ह्या सगळ्यांक घेवन करताले. पण ह्या वर्साचो प्रसंग आणि ह्या वर्साची परिस्थिती अशी आहा की आमी कोणाच्याच म्हऱ्यान वचपाक शकनात. सगळ्यांक मेळची अशें दिसता पण मेळपाक शकनात. सगळ्यां बरोबर तशीच कार्यावळ करची अशी दिसता पण करपाक शकनात. सो ह्या खेपेक आमी जो विशय घेतलो तो असो आसा की ही कार्यावळ आमी परत केन्ना करपाक शकतले. म्हाका दिसता हें सांगपाक शकतात अशे लोक आज पॅनलाचेर आहात आनी तांचे बरोबर आमी ही कार्यावळ करतात. गोंयचे खरे कोविड वॉरियर्स जे गोंयची सद्याची कोविड हॉस्पिटल्स चलयतात, जे गोंयच्या कोविडा विरुद्धच्या ह्या लढ्या भितर डे टू डे तांणी झोकून दिलां, जे डे टू डे डिसिजन्स घेतात. फर्स्ट टायम वेगवेगळ्यो एजन्सीज एके कडेन हाडून आमची सद्याची परिस्थिती कितें आसा आनी मुखार कितें जातलें ह्या गजालीचेर आमी ही कार्यावळ करतात. म्हजे बरोबर जे मानेस्त जॉयन जाल्यात, म्हाका सामकी कम्फर्टेबल दिसता इतली दोतोर म्हज्या पॅनलाचेर आसात. सो आय विल गो वन बाय वन एंड आय विल इंट्रोड्यूस एवरीबडी. सगळ्यांत पयलीं जीएमसीचे डीन डॉक्टर शिवानंद बांदेकर आमकां जॉयन जाल्यात. दुसरे जे सध्या फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाची जबाबदारी सांबाळटात ते दोतोर विकास कुयेलकर आमकां जॉयन जाल्यात. तिसरे गोंयचे जांकां तुमी खूब फावटी टीव्हीचेर पळयला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्श बेतोळकार आमकां जॉयन जाल्यात. चौथे मणिपाल हॉस्पिटलाचे जे सतत लोकां कडेन इंटरॅक्शन करत आसात ते डॉक्टर शेखर साळकर आमकां जॉयन जाल्यात. आनी एक लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट जांकां लागून होम आयसोलेशनाची यंत्रणा खूब इफेक्टिवली सध्या चल्ल्या ते IMA गोवाचे प्रेसिडेंट डॉक्टर सॅम्युएल आमकां जॉयन जाल्यात. ऑल ऑफ यू वेलकम टू द शो. खरेंच बरें दिसता आज इतली सगळी कोविड वॉरियरांक पळयतना आनी मेळटना. लेट मी बिगीन विथ अ व्हेरी सिंपल थिंग अँड दॅट इज अ थँक्यू. आणि थँक्यू फॉर ओनली वन रिजन. तुम्ही सगळ्यांनी ज्या तरेन काम केलां, ज्या तरेन तुम्ही काम करतात आनी कितले दीस हे काम करचे पडटलें खबर नासतना ज्या तळमळीन तुम्ही काम करतात, आय थिंक हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. रियल बिग सॅल्यूट फ्रॉम आय थिंक आय कॅन प्राऊडली से दॅट आय रिप्रेझेंट एव्हरी गोंयकार इन सेईंग दिस की खरेंच उपकारी म्हणून. आणि डीन हॅज जॉइंड अस. आय स्टार्ट विथ डॉक्टर बांदेकर. दोतोर कसो हा हो अनुभव म्हाका विचारतना सुद्धा फाटीफुडी जाता की तुम्ही म्हाका दिसता जशी दीस एव्हरी डे इट्स अ बॅटल फील्ड. हाऊ इज द बॅटल फील्ड लुकिंग रायट नाव. आणि तुम्ही सध्या आमचे सेनापती. हांव सेनापती वेल्यान सुरवात करता. बॅटलफील्ड म्हटल्यार आताची सध्याची परिस्थिती अशी आसा की वी आर हिटिंग द रूफ विथ न्यू केसीस अँड क्रिटिकल केसीस. आणि खंय तरी पळयलें जाल्यार हे आमी एक्चुअली प्रेडिक्ट केल्लेय बी. पण आता अशें जाला की द मोस्ट worrisome thing is that people are reporting very late, and when they report late it is really frustrating because none of our theories, none of our treatment protocols can work on these patients. And that is how you must have seen my mortality bulletin. I specifically mentioned patients who have brought dead and who have been died, who have died within 24 hours, within 6 hours. So सध्याची परिस्थिती आमकां काय ना म्हटल्यार ऑन एन एव्हरेज डेली 20 ते 25 निमोनियाचे केसीस येता इन जीएमसी. आणि जेंका सगळ्यांक ऍडमिशन जाय अँड हे जर अशेंच चालू उरले जाल्यार म्हाका आमी ते दीस मिटींग घेतली विथ 4 डिपार्टमेंट्स. ते म्हणटाले जीएमसी वूड रिक्वायर डेली 30 न्यू बेड्स. Such is the magnificent kind of a thing we are looking at. We are trying to put one big ICU there also in South Goa district. They already झाले 151 patient admit झाल्या. आणि if you want to increase more capacity, we need a ICU there. So ते घातले. Home isolation जे आमचे important thing ही सुद्धा on this front also. As a member of expert committee and a chairperson, I suggested that we should also start giving prophylaxis at home, that is
आयमरवेक्टिन अँड डॉक्सिसायक्लिन हे बाकीच्या स्टेटींनी लायक उत्तर प्रदेशान खंय they don't encourage a lot of admissions in the hospital. The moment the person is found positive, before he gets into any pneumonitis patch or something, you attack the virus and then improve his prophylaxis so that they don't come in late stages of pneumonia. आणि एक अशी गोष्ट आम्ही पळयल्या कोमॉर्बिडिटीचेर हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आमी म्हणटा चडशे पेशंट एक्सपायर जाले बिकॉज दे हॅड कोमॉर्बिडिटी. डेफिनेटली these comorbidities would be a cause for death, but some of them are found to be incidentally COVID positive. Otherwise also they had very severe comorbid condition. So ही गोष्ट एक आसा ह्या मॉर्टॅलिटी बुलेटिन करतना आमकां आठवण येता. सो आताच्या परिस्थितीत म्हाका दिसता वी शूड बी मोर स्ट्रिक्ट ऑन होम आयसोलेशन. वी शूड बी मोर careful in reporting to hospital in early stages of the disease. Zalarus we will achieve something in this pandemic. एकच बिफोर आय मूव ऑन एक गजाल मुद्दाम विचारचेशी दिसता, कसो आसा हो अनुभव? कारण तुम्ही जीएमसीचे प्रशासन आणि खूप कितलीशीच वर्सां तुमचो जनसंपर्क आसा, लोकांकडे संपर्क आसा, हाजी स्केल जर पळयली कशी डिस्क्रायब करतले हो अनुभव? याची स्केल पळयल्यार असो हो पॅन्डेमिक आमी वी आर नॉट रियली एक्सपिरियन्स. म्हणजे हो फर्स्ट टाइम अशें सापडला सगळ्यांक. आणि तुम्ही जर स्केल ऑफ 10 घेतले जाल्यार आय वूड कॉल इट एज 9 आउट ऑफ 10 स्केलीचेर आसा आमी. इतले फूल जाले आमी. दुसरी गजाल म्हणजे कोणाकूच हेची आयडिया ना की आमी जे कितें काडूंक सोदता नवीन टेक्नीक, इट इज डिफिटेड बाय दी बिहेवियर ऑफ दी व्हायरस. सो असो प्रश्न जावन पडला की कोण म्हणटाले एकदा येऊन गेले व्हायरस की परत जायना म्हणून. देर आर केसीस वेअर आफ्टर 3 months तांकां परत इन्फेक्शन जाल्ले आसा. मागीर आमी मिशन प्लाझ्मा चालू केले, थिंकिंग दॅट प्लाझ्मा विल गिव्ह अस लॉट ऑफ, इट हॅज गिव्हन अस लॉट ऑफ सक्सेस. पण आता एक नवीन पेपर आयला की प्लाझ्मा सगळ्यांकूच हेल्प जातले अशें ना, कित्याक देर इज अ म्युटेटिंग व्हायरस आणि ही जी अँटीबॉडीज आमी दितात वूड बी इफेक्टिव्ह ओनली अगेन्स्ट वन व्हायरस. सो ही एक गोष्ट जावन पडल्या. सो वी डोंट नो, there is whether everything is going in a right way or we are just surfing in a we are learning on the job अशी परिस्थिती आसा. हांव मुखार वता दोतोर शेखर साळकारा कडेन. दोतोर, तुम्ही आता केसी पळोवपाक लागले, तुमचो अनुभव जर आज मेरेन पळयलो, धातली तुम्ही कितली मार्क दितले गोंयाक आनी गोंयकारांक, आणि आता मेरेनचो हो अनुभव कसो आहा तुमच्या इतल्या व्हडल्या कारकिर्दीत भितरय बी? व्हॉट इज द स्केल ऑफ दिस? आय थिंक दिस इज म्हणजे आम्ही असले आणि परते पळयतलेशे म्हाका दिसना, आणि दिस मस्ट बी वन्स इन युअर लायफ टायम. ऑस्कारान हांव उलयतालो तेन्ना हांव तेन्ना म्हणटालो ऑस्कार म्हाका, दोज हू डोंट वर्क इन दीस टायप ऑफ कोविड सिच्युएशन, स्पेशली मेडिसिनचे दोतोर आणि इंटेन्सिव्हिस्ट आणि पल्मोनॉलॉजिस्ट, then they will really miss the best thing what your medicine is about. Medicine it takes your best out of you in such type of crisis. It is really difficult. म्हणजे तुका कितें सांगपाक म्हणजे it is difficult. म्हणजे I am not actually treating the patient, but तांकां मॅनेज करप लॉजिस्टिकली हे सगळे मॅनेज करप इज a huge herculean task. I can imagine आमचे 15 बेडीक आमचे असे हाल जाता. Just imagine what Mr. Bandekar and Dr. Bandekar and other full government sector is going through. It's very easy to criticize, but आमकां ते 15 बेड म्हाका मॅनेज करता म्हणसर अक्षरशः घाम येता. दिसाक I must be answering nothing less than 300 to 500 calls only on admissions and regarding this थोड्यांचे पेशंट्स आमचे धाडटात SpO2 टेम्परेचर तांकां ट्रीटमेंट करपाचो. म्हणजे आमचे कॅन्सराचे दुयेंस आमी सध्या टेकिंग अ बॅक स्टेज. नाव द फ्रंट लाईन इज ऑल ऑन दिस इश्यू. In last 3 months we must have treated around 125 patients now admitted in our center. आणि आमका at least I agree with him that plasma does not help everyone, but it has given quite a good relief to lot of people. Have been at least आम्ही वाईट तरी ताजो इफेक्ट अजूनपर्यंत तरी काय पळोवना, पण आमचो नंबर इज व्हेरी स्मॉल कंपेअर्ड टू what GMC and all is running. But I think we have a long way to go. I think another 1 or 2 months we have to work hard.
मे बी आम्ही म्हणटाले की सप्टेंबर एंड पर्यंत लास्ट आमच्या प्रोग्रामाक म्हाका दिशिल्लें की इफ गणेश चतुर्थी will not make a difference, then we may come see something downslide maybe by end of September. But I think Ganesh has not helped us much. Ganesh has actually worsened our position tremendously. म्हणजे स्पेशली गावांनी न्हय जे वाडले सगळ्यांनी इज आफ्टर, स्पेशली दिवचल जर आम्ही पळयली जाल्यार इमिजिएटली आफ्टर गणेश चतुर्थी जाल्यार द ह्यूज स्पायक एंड द स्पायक कंटिन्यूज. मातशें कमी जाता पण एक दोन दीस कमी जाता परत ते वाडटात. But one thing is that now people have stopped coming for contact जे करपाचे आहा पळय ते येतात तपासपाक. The one who is symptomatic only they are coming, and that's why what we see actually is the number what is symptomatic patients, but they are the one which are very important. And I agree with him, the patients coming late, home isolation was a fantastic initiative which IMA Samuel will explain to you. I think but we need a data. आमच्याकडे सध्या अजून पर्यंत डेटा ना की आमकां अशें जाय आसलें की होम आयसोलेशनान आशिल्ले पेशंट्स लेट पावले आनी तांकां त्रास जालो अशें कितके आहा पेशंट. दॅट डेटा वी आर नॉट हॅव्हिंग. आतां तांच्या नव्या हातून तांणी केला की तांची सिस्टरी फोन करता. सी देयर इज अ बिग डिफरन्स बिटवीन अ नर्स कॉलिंग अँड अ डॉक्टर कॉलिंग. अँड अ डॉक्टर कॉलिंग पेशंटाक जो कॉन्फिडन्स मेळटा न्ही, आमकां इतके SMS येतात की थँक्यू 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 म्हणून just because you are responding to their call, they are so happy because when they speak to a doctor they feel real confident. So we have to see this data is important. Yeah, we'll go to the data guy Utkarsh asa amche barobar. Utkarsh, when you look at this data आणि हांव म्हणटा की आमचे मार्चा भितर आमचे अपूर्वायेचे 7 पेशंट आशिल्ले टू आज मेरेन जंय कितें करता जशें डिनाने सांगलें की किती करपाचे आता. दिस इज एवरी डे यू हॅव टू रिवर्क युअर स्ट्रॅटेजी, कम आउट विथ समथिंग न्यू. फ्रॉम डेटा स्टँडपॉइंट एज एपिडेमियोलॉजिस्ट, हाऊ डू यू लुक एट दिस सिच्युएशन? आणि जो आम्ही पीक म्हणतात, इज दिस द पीक? बिकॉज आमचे नंबर्स जे आहात ते आर कंटिन्युअसली बिटवीन 500 to 700. आर वी येट टू पीक और वी हॅव प्लॅटोड? तू कशें एक्सप्लेन करतलो? Hi, you rightly said about learning, and definitely we are learning right from January. I remember in mid-January we came to know about this virus from China, and we started, starting something at least like whatever we had in mind. I remember somewhere on 26th of January we got some first suspect who came negative, and I remember the March 25th when we got first three cases. After that, we got 2 cases and some cases in April, and then for a long period we were in green zone. We were not getting cases. Everybody was saying Goa is green and Goa might not get cases. That time we were thinking we might just go in hundreds or maximum thousands, and now we have crossed 30,000. But then I think we have learned at all the stages. Government has definitely put at every stages whatever is required. Like, to start with, when we had those 3 cases on 25th of March, we were sending samples to NIB Pune. Government took a decision, and within days' time, not even weeks' time, less than a week's time, we started laboratories in Goa, in government setup. Now we have laboratories in government setup as well as in a private setup. Our test per million is highest in the country, which is almost 1,68,000 plus. Our recovery rate is also good now. Now, what is happening is, if you see, as you said, we are getting every day, we are getting 400, 500, 600 number of cases. Every week, we are getting at least one day where our numbers are going above 600. So, our lot of cases are inactive. And that's why our recovery rate, which is pretty good actually, is more than 80%. It is 80.5% somewhere. Now, one thing what Dean has already mentioned, what sir has said is that people have to come to our services earliest when they get initial symptoms. Now, this should be picked up even in the home isolation when we monitor patients. And if this happens, both these things happens properly, then even our mortality rate or the death rate will go down. Actually saying the death rate is below national average right now. Our death rate is around 1.2, which is below national average. And I think last few days we're getting a lot of deaths, and hope the number goes down. Hope that people come to our services early as possible, and we get some control over this mortality. I think numbers
तो म्हळ्यार पीक म्हळ्यार प्रत्येकाची तकली आसा की हे केन्ना सोंपतलें. इवन म्हाका दिसता ऑल ऑफ यू ऑल्सो मस्ट बी थिंकिंग की हे केन्ना सोंपतलें. सो हाऊ डू यू लुक एट वेन फ्रॉम डेटा स्टँड पॉयंट पीक म्हणटा ती एक गजाल जी आसा ती सद्याची आमची जर फिगर्स पळयली, हाऊ डू यू एनालायज इट? इनफॅक्ट जस्ट बिफोर चतुर्थी आम्ही चिंतताले की चतुर्थी कडे आमचो खंय तरी पीक येतलो. बट देन एवरीथिंग वॉज डिपेंडिंग ऑन हाव वी सेलिब्रेट चतुर्थी. बट देन चतुर्थीचो जो कितें फरक पडिल्लो पळय, वी हॅव गॉन बियॉन्ड दॅट नाव. And we are on somewhere around plateau. Last some weeks I am seeing we are touching somewhere around 600 to 700 maximum. So possibly we are somewhere close to the peak and we should come down. We will plateau for some time. We'll remain on this number for some time and then possibly we'll go down. Now even one thing we should remember, that number of serious cases will be even more while we are going down in number of cases. The initial few weeks will be, we will getting even very serious cases. We have to prepare ourselves to even take care of those serious cases during that time. I'm going back to Dr. Vikas. जर तुम्ही फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हँडल करतात आणि तुमकां डे टू डेचो अनुभव आसा, तुमकां कितें दिसता तुम्ही जेन्ना पेशंट्स पळयतात, एडमिशन्स पळयतात? I want to go into this because then we will talk to the president of IMA also. सो लोकांची मानसिकता जर पळयली सध्या जाल्यार तुमचो असेसमेंट कितें आसा एज अ सोसायटी? हाऊ आर वी कोपिंग अप एंड व्हॉट हॅज बीन युअर एक्सपिरियन्स इन द सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल? आता एक 2 महिने झाले आम्ही सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल केल्या आणि स्टार्टिंगा आम्ही जीएमसीचे जे सगळे पेशंट आसा ते आमकां रिफर जाताले, ते पळय मायल्ड टू मॉडरेट आसा सिम्पटमॅटीक with comorbid condition, ते आमकां रिफर जाताले. आणि वी हॅव गॉट आवर ओन टीम. जीएमसीन आमकां एक सिनियर रेजिडेंट दिल्लो आसा, आमचे 2 कन्सल्टंट आसा, डॉक्टर आयना बारेटो आणि डॉक्टर सुजाता प्रभुदेसाय प्रभुगांवकर. ती तिगाय मेळून दे आर मॅनेजिंग द शो आणि इट इज नॉट इजी. ते आमी कॅज्युअलिटी पण एक स्थापन केल्लें आसा. पेशंट भितर येतात, एक आमकां वेगळेच तांकां एंट्रन्स दिल्लें आसा. तशें पेशंटांक वयर आमी एडमीट करतात, तांकां सेपरेट लिफ्ट दिल्ली आसा. देर इज समथींग कॉल्ड डोनिंग अँड डोफिंग, म्हणजे आमी ते पीपीई किट घालता पळय ती एरिया आसता. तपासतकर काडपाचे पीपीई किट काडटकर ताका डोफिंग एरिया म्हणटात. ते सगळे एरिया मार्क केल्ले आसा. आणि प्रत्येकाक आमी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसा. डॉक्टर्सां म्हण, नर्सिंग म्हण, एटेंडंट्सां म्हण, हाव टू टेक केअर ऑफ देमसेल्फ, हाव टू टेक केअर ऑफ द पेशंट. दे शुड ऑल्सो नॉट गेट इन्फेक्टेड. बट इन स्पायट ऑफ दॅट थोडे मातशे नेग्लिजन्स जावन आमचे डॉक्टर्सूय इन्फेक्ट जाता, आमचे नर्सी इन्फेक्ट जाता, आमचे एटेंडंट्स इन्फेक्ट जाता. आणि टू कम इन टू दीस एरिया टू गेट अ जॉब, नोबडी इज रेडी. आमचे गव्हर्मेंट इज ट्रायंग हार्ड टू गेट अ एमटीएस वर्कर्स. पण लोक येता आणि दुसरे दिसा सोडून वतात, कारण आमकां हे जॉब नाका, आमी असले पीपीई किट घालपा नाका, कळ्ळें न्ही, आमी केन्ना घालून पळयले ना, आमी सफोकेट जाता. म्हणटकर रियली द डॉक्टर्स, द नर्सीस, द पीपीई किट घालून इट इज नॉट इजी. ते सामके जेन्ना काडटा ते घामाघूम जाता आणि कॅनॉट वर्क फॉर सो लॉंग. म्हणून आमी आमचे तांचे ड्युटी शेड्यूल सुद्दां आमी अशें केल्लें आसा की 3-4 वरांनी आमी बदलतात, सो दॅट नेक्स्ट बॅच कम्स, सो दॅट दे शूड नॉट गेट टायर्ड. कित्याक इनिशियली आमी पळयलें 1 वरा भितर पीपीई घालतकर कितले जाणां घुंवळ सुद्दां आयिल्ली, घुंवळे रेस्ट घेताले. मागीर आमकां कळ्ळें की इट टेक्स टायम फॉर दॅम टू सेटल. आणि मागीर आतां ते इल्ले सेटल जाल्या. नाव दे आर मॅनेजिंग द शो व्हेरी वेल. आवर लॅबोरेटरी इज वेल एक्युप्ड. आमी इमिजिएटली आतां पळयता, कन्फर्म करता बाबा पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह. आनी आमचे कडेन हांगा सकयल स्वॅब टेस्टिंग सुद्दां आसा. आणि मागीर आमी लॅबोरेटरी टेस्टिंग करतात, सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करतात. वी पुट द पेशंट अँड वील स्टार्ट ऑल मेडिसिन्स विच इज अवेलेबल विथ अस. आमचे कडेन कितें ना ती आमी लोकल परचेस करतात आणि वी सी दॅट पेशंट इज गिवन ऑल द मेडिसिन. तशें आमचे कडेन हाय फ्लो नेझल ऑक्सिजन आसा, आमचे कडेन व्हेंटिलेटर आसा. ते जास्तीत जास्त ज्या पेशंटाक गरज आसा ते आमी युटिलायज करतात. आतां सांगपा म्हणल्यार रिगार्डिंग दीस पेशंट पळय आसा, लोक पळय आसा, दे डोंट मेंटेन द सोशल डिस्टन्सिंग, कळ्ळें न्ही. आणि मास्क सुद्दां घालता आसतना दे वेअर व्हेरी लूज मास्क आणि दे वेअर द सेम मास्क, दे डोंट चेंज द मास्क. तेच मास्क घालतात. आणि जेन्ना कोण हांव समज दिसलो दोतोर म्हणटात आनी मास्क सकयल देंवयतात, दोतोर म्हणटात मास्क सकयल देंवयतात. म्हणटा दे केम टू नो दॅट आय एम नॉट एबल टू आयडेंटिफाय देम, पूण ते मुद्दम मास्क सकयल काडटा आणि वी गेट मोर इन्फेक्टेड. तांकां कितले वर्सां बाबा ते मास्क सकयल काडनाका,
हा आणि तरी ते लोकांक हे ना दे डोंट रियलाइज द सिरियसनेस आणि दे ट्राय टू कम नियर अस. वी कॅन टॉक फ्रॉम फार, वी कॅन कीप अ डिस्टन्स, बट दे आर नॉट अवेअर. बट समटायम आता असं जालां की वी हॅव टू मेंटेन द डिस्टन्स, नाजाल्यार हे वाडत रावतले. I think that is the basic following the norms. I go to Dr. Samuel, and Dr. This is very IMA is doing a phenomenal job with the home isolation. How has been the experience of your association, and what are the major lacunas or the shortcomings that you are finding right now? Because you are directly dealing with the society, and you probably by now you know our mentality much better than we ourselves. So coming to the home isolation, we when the government declared home isolation in somewhere about August 10th, we took the challenge of that, and that time we started connecting with the PHCs. There are about 32 to 33 PHCs which they the list comes to me, and then I spread it to my branches. And even we started supplying them kit which was very affordability kit, and every people were appreciated the kit because it was very, very useful. The kit contained everything in oximeter, thermometer, and all the medication which was required. Now we have at least passed more than 1.5 months. We have touched at least 9,000 patients in home isolation. And we have about three IMA COVID centers where we have taken more than about 150 patients. We have taken care in that centers also, and those centers are also going on still very well. Now, seeing all this scenario, government wants to come and take the home isolation and make it in a more simplified way and a more proper way. So we are going to have a meeting very soon with our director in a couple of days, so that we can smoothen this home isolation thing, because now home isolation is very important. As Dr. Bandekar, our dean, said, we have already started this doxycycline and ivermectin added in our kit. So the faster we give them treatment at home isolation, that can prevent that patient to come to the hospital. That is a very, very basic need of this hour. So how efficiently we take this home isolation together with government and the IMA, we are going to discuss that, and we'll be trying to do it in a better way since another 3, 4, 5 days when government is going to be with us. And even I would like to tell you that Homeopathy Association has joined us with 25 members, and Dental Association has joined us with 137 members. Those both associations are doing very, very tremendously, sincerely hard work on this home isolation thing. And we have our experts which we guide them time to time, every time. And till now it is going very smoothly, but we would like to focus on home isolation, where we need to stop these patients to come to the hospital, so that we can, any comorbidity or any patient which can be started medication in the initial stage can prevent a lot of things, which I feel. And now even our general practitioners and doctors are burdened due to the climatic change also. The patients have increased, and now every second or third patient of respiratory patient is a suspected patient of COVID. So even doctors are in risk, everybody is in risk, but we have to do, and we will be doing it. And most important thing, our government, from the health minister, from our dean and secretaries, and everybody has done a fantastic, phenomenal job, and they're trying to do their best, and we are also trying to do our best. बघा एक गजाल दोतर बांदेकरा मुद्दा विचारला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड वॉरियर्स, आणि जी गजाल दोतर विकासाने सांगली स्टाफाच्या बाबतीत हाऊ आर यू मॅनेजिंग, कारण इट इज अ व्हेरी ट्रिकी सिच्युएशन. स्टाफ गेट्स पॉझिटिव्ह, डॉक्टर्स गेट पॉझिटिव्ह, आणि वी आर टॉकिंग अबाउट अन इन्फ्रास्ट्रक्चर लायक गोवा मेडिकल कॉलेज. कशी मॅनेज करता म्हाका दिसता आज गोंयकाराक कळू दी, कारण ह्या गजालीचेर प्रत्येक मनशाचेर जेन्ना आकांत येता तेन्ना तो आपलो विचार करता.
म्हाका दिसता आयच्या दिसाक आमी तुमचो विचार करतात. सो एक गोंयकाराक कळू दी की एक्चुअली किती जाता स्टाफ मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत. जेन्ना आमी कोविड वॉरियर्स म्हणटात, शब्द बरो दिसता, पूण एक्चुअल जेन्ना युद्धाक जेन्ना शस्त्र घेवन दिवची पडटा तेन्ना जो प्रसंग येता आनी तो जेन्ना हँडल करप हें वेगळेंच आसता. सो आज तुमी गोंयकाराक सांगत की किती प्रसंग येतात स्टाफाच्या बाबतीत आनी कशें मॅनेज करता तुमी. माझे हेल्थ केअर वर्कर्स ऑलमोस्ट आय डोंट हॅव एक्झॅक्ट नंबर एज ऑफ टुडे, बट म्हाका दिसता आमचे 250 वयर लोक इन्फेक्टेड झाले. हातून नर्सी आसात, मोर दॅन 80 to 85 nurses. Then we have more than 110 doctors who got infected. Then there were technicians, there were lab technicians, there were ECG X-ray technicians, CT technicians. And अशें आसा की these technicians are also so important in this whole pandemic that they help us in getting lot of things easy, you know. आणि एक दीस असो आयलो की म्हजो बायोकेमिस्ट्री HOD आयलो, माझे कडेन बसलो, म्हणपालो आमचे 12 पैकी 9 जाण पॉझिटिव्ह जाल्यात. आता पॉझिटिव्ह झाले की ताका रोखडेच SOP लागता and we have to give him home isolation. We cannot tell somebody, even if he is asymptomatic, we have to make them sit at home. We cannot ask anybody with the positive COVID test to work in the system, even though we have a crunch. आम्ही त्या दिवसा व्हडली मिटिंग केली, प्रत्येक जाग्यातलो एक एक टेक्निशियन काढलो आणि आम्ही बायोकेमिस्ट्री चलयली. कारण आमच्याकडे डेली काय ना म्हटल्यार 6,500 investigations are taking place in biochemistry. So I cannot stop this facility. Basically, we are also having lot of non-COVID work. You know, if you see, medicine is doing COVID as well as non-COVID work, because this being a tertiary center and free treatment, a lot of people look upon Goa Medical College to come for treatment. And everybody looks upon Goa Medical College. So we cannot stop non-COVID. It was decided initially we will reduce a lot of work, but even then we have referrals across the border and we have to do this work of non-COVID and tertiary work. Head injury आता आमचे ऑर्थोपेडिक ऍक्सिडेंट्स तर येत असा, हळूहळू आता टुरिझम वाढले आणि ताका लागून आमकां रातचे केसी येता आणि तुमकां खबर आहा रेस्टॉरंट्स ओपन झाले की कशें आसता ते. There are parties somewhere in Alangut and those areas, so people come here. So आमकां जेन्ना हेल्थ केअर वर्कर इन्फेक्ट जाता तेन्ना खरेंच एक बरेच चॅलेंजिंग जाता की हाऊ टू मॅनेज. But we have done it by pulling out from each one. So I have worked in my unit. I had posted 2 arthroscopy surgeries आणि म्हजे ते दिवस 3 जाण ज्युनियर रेसिडेंट इन्फेक्टेड झाले. तातूंतले 4 असतात ते 3 जाण इन्फेक्ट झाले. सो हांवें एकट्यान एक ज्युनियराक घेवन हांवें ती सर्जरी केली. हांव कित्याक म्हणटा अशें, हे एक एक्झाम्पल की वी हॅव टू वर्क विथ वॉट एवर हँड्स वी हॅव. वी कॅनॉट एट दिस स्टेज वी कॅनॉट सिट फॉर लक्झरी. मागीर आमी एक अशें चिंतलें की इतले हेल्थ केअर वर्कर्स हे जाता म्हण आमी खूब वर्कशॉप्स केले. आतां आमचे डॉक्टर विकासान म्हटलें तशें हाऊ टू डू डॉनिंग डॉफिंग हाजेर ट्रेनिंग दिलें आमी. हाजेर ट्रेनिंग दिवन कित्याक देर इज समथिंग कॉल्ड एज यू नो रॉंग टेक्निक ऑफ वेअरिंग मास्क, PPE. हे गोष्टी जर आम्ही फॉलो केले स्ट्रिक्टली, देर आर सम पीपल हू वर्क इन कोविड एरिया पण अजून तांकां टेस्ट पॉझिटिव्ह ना. कित्याक दे फॉलो सिंपल डिसिप्लिन्ड you know SOPs, that is how to wear a mask, how to wear a PPE, how to remain self protected from this virus, because this virus is highly infective. So अशे गोष्टी करून जर आम्ही सांभाळले जाल्यार हे गोष्टी जावचे ना. मागीर हांवें इमिजिएटली एक स्टेप घेवन एक वॉर्ड फक्त हेल्थ केअर वर्करा खातीर तयार केलो. ताका 122 म्हणटा. आता आमचे कडेन रायट नाव म्हाका दिसता तो 30 बेडेड वॉर्ड. ऑलरेडी 28 people are admitted with symptomatic, of which health care workers आणि तांचे रिलेटिव्स. म्हणजे ते म्हणटा आम्ही हांगा काम करून घरा गेले आणि माझ्या आईक लागले, माझ्या बाबाक. बरोबर. दिस इज ऑल्सो एन इश्यू न्ही. आणि एज यू नो एव्हरीबडी पॉइंटेड आउट की मोर दॅन यू नो पॅन्डेमिक, हे कोविड हॅज बिकम अ सोशल डिझास्टर. लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग स्कॅर्ड. A lot of people are not ready to stay with their own relatives. There are people who are really doing good job for their relatives. They want to stay as attendant with their relative. पण थोड्यांक
आसून ते जमना, थोडे म्हणटा आम्ही रावूंक शकना, आम्ही पॉझिटिव्ह जाल्यार कितें जातलें. सो हो जो सोशल फॅक्टर आसा which is pointed out by each one of them is really defeating our purpose to attain low infection. सामके बघा दोतोर शेखर साळकाराक विचारपाक जाय की आमी सगळे जाण सद्याक सामकी इम्युनिटी बुस्टर टॅबलेटी अशी कितल्योश्योच गजाली करपाक लागल्यात. आयुर्वेदीक करतात, काडो पितात, हळद बिळद सगळे हे सगळे करून आय विल आस्क उत्कर्ष ऑल्सो दिस एज फार एज अदर एलिमेंट्स आर कन्सर्न. हरशी कोविड नासतना जी दुयेंसां किंवा ज्यो व्याधी घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येताले त्यो कमी जाल्या काय कितें ह्या काळा भितर, काय ते लेवल तितलेंच आसा? कितें खंय तरी त्या इम्युनिटी बुस्टरांचो फायदो जाला काय जालोच ना? नाही, आय थिंक दीज केसीस आर देर आणि आमकां म्हाका दिसता वी हॅव नॉट, आमी एक सुद्दां म्हजो कॅन्सर पेशंट आमी एकूय पेशंटाक घरा धाडूंक ना परतो की वी कॅनॉट ट्रीट विथ. रायट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स वी आर ट्रीटिंग. देन आय हॅव ट्रीटेड एव्हरी पेशंट हू हॅज कम टू मी, वी हॅव ट्रीटेड. पॉझिटिव्ह जाल्लो ताका रावन ते एज पर द SOP आमी 14-15 दीस कितें रावन मागीर सुद्दां आमी ऑपरेशन केल्लें आहा पॉझिटिव्ह पेशंटांची. So that way we are operating on a non-COVID, but थोडे जे cold cases असतात, like gallbladder, like thyroid, मागीर hernia, hydrocele, जो joint replacement, which patients can wait, they are totally down सारखे. पण जो कोण semi emergency, I am not on that. I am not saying patients can wait, but कितीतरी normal जो एक flu असतालो बाकीच्यांचो तो कमी झाला, not because they can definitely it has come down, definitely, yeah. And amche especially when once we have started this third floor as a COVID center, our regular work also has dropped drastically, except ही जे emergency जे आहा so called तांकां दिसता की आनी काय ना, like radiotherapy आनी काय availability ना, मागीर chemotherapy, जे सर्जरी आमी ज्यो कॅन्सराच्यो करतात, कार्डियक प्रॉब्लेम्स, कळ्ळें न्ही, कार्डियक प्रॉब्लेम्स ऑल्सो आर लोकांनी घरात पोसून काढले. आता ते फेलियरान येतात, जे मार्च एप्रिलान तांकां हार्ट अटॅक आयिल्ले तांणी हॉस्पिटलान वचूंक ना. Now they are coming out with the cardiac failure patients. So जातले कशें आनी एक 2-4 महिन्यांनी कॅन्सराचे डेथ्स अशे वाढू शकता, हार्टाच्यो डेथ्स वाडटली, because they have waited for this to go. So तांणी टायम काडला. Another important about healthcare workers जे बांदेकारान सांगले तेय आमकां म्हाका दिसता is very important to see that we must take off our staff. Our staff is a priority. आणि स्टाफाक आमकांय पयलीं न्हय झूम करून एक जण जेन्ना चालू केलें न्हय, एटलीस्ट म्हयनोभर न्हय एव्हरी डे 2-3 पॉझिटिव्ह येताले. इतको भंय दिसतालो तांचो, कित्याक दुसरो स्टाफ ताका रिप्लेसमेंट मेळनासलो. 17 days तांकां क्वॉरंटायन करचें पडटा, आयसोलेशनान दवरचें पडटा, आनी वी हॅव टू केप देम ऑन द थर्ड फ्लोर ओनली. पण आतां नाव लास्ट एटलीस्ट म्हाका दिसता एक अराउंड 3 weeks वी हॅव नॉट हॅड अ न्यू पॉझिटिव्ह वन. As I said to them, they may also realize how to proper take a care of themselves. ते तांणी स्वताची काळजी घेवप सामकी गरजेची असता. And I must give credit to our lot of RMOs and even nurses. When they were positive and they were staying in isolation on the third floor, they were taking care of the other patients also. Because तांकां थंय स्वस्थ बसूंक जायनाशिल्लें. म्हाका सिम्पटम ना, but I am there inside. कळ्ळें न्ही? But I need to help. So they were asking, हांव वचून पेशंटाक हेल्प करूं, हांव कितें बरोवं, I can do something for the patient. So that type of which we have seen in our resident doctors, which is amazing thing. कळ्ळें न्ही? आपूण बरो ना, पण तरी आसतना ताका उमेद आहा की आपल्या दुसऱ्या पेशंटाक थंय बाबा हांकां त्रास जाता, बाकीच्या सिस्टरींक त्रास जाता, आमी वचून थोडेशें काम करूं येता. सो आय थिंक एज ही सेड दॅट वी नीड टू वर्क. तूं एकटो मनीस घे, अर्दो मनीस घे, कोण ना, सिस्टर ना, तरी आसतना ते ऑपरेशन करूंक जाय, ते करूंकच जाय. दॅट नो अदर ऑप्शन हियर. उत्कर्ष मुद्दम विचारता, कारण म्हाका लोकांच्या तकल्या भितर आसा, हरशीं आमी मातशें कितें जालें की दोतोरा म्हऱ्या वताले, मातशें कितें जालें की GMC भितर वचून तर इतली गर्दी पडटाली की एकदां सांगची पडटालें की बाबा इतली बारीक सारीक गजाली खातीर येवन फायदो ना म्हणून. आज ह्यो गजाली कमी जाल्यात. आय एम नॉट सेइंग सायकोलॉजिकली, बट फिजिकली जी प्रिकॉशन्स आमी घेवपा लागल्यात, मास्क जावं, इम्युनिटी बुस्टर्स जावं, what is your assessment? सुधारला आमचे मातशें आरोग्य आणि कोविड is the main danger, or it is same like before? Psychologically we are doing something, we are staying back. What is your assessment? What I feel, लोकांकडे भंय बीन आसा लोकांक, आणि तो भंय आसा ताज्या खातीर, आणि जितले आमी आतां अजून पर्यंत सगळे एजन्सीज सांगता पळय लोकांक पळय, ताजो फरक खंय तरी पडला. लोक खूब प्रिकॉशन्स घेता अजून. पण जशें डॉक्टर कुळेकरान सांगले तशें प्रिकॉशन्स घ्या, पण कम्प्लीट प्रिकॉशन्स घ्या. खूप प्रिकॉशन्स घेवपाचें चालू आसा. तुम्ही आता एक विचारले की हे सगळे आमी जे मल्टीविटामिन्स आणि सगळे विटामिन सी बी सगळे घेता, खंय कितें फरक पडला काय?
सो फरक डेफिनेटली पडला. People are becoming more healthy. It is all antioxidants that will prevent any infection. And infection झालं सुद्धा त्याका एक ताकद असतली भितरल्यान ते infection fight करपाची. That is why that is started. Even in home isolation, all this medication just start केल्या. That is to make that person more healthy. Now definitely number of cases जो नॉन emergency cases जे येताले पळय ना आमच्याकडे तुम्ही खंयच्या ओपीडीन पळयल्या म्हणनी जाल्यार अराउंड 40 to 50 अराउंड 30-40% पेशंट जे येताले पळय ते भेटेच परत येताले. म्हाका त्याच तर त्यो केसीस जे आसा ना खंय तरी कमी जाले. सेकंडली इवन मॅक्झिमम जे हॉस्पिटल्स आसा पळय प्रायव्हेट असो किंवा गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स we cannot cater to COVID as well as all the other non-emergency things. So lot of non-emergency things are cut down. Even Banekar Saran, GMC, lot of non-emergency things we have cut down so that the care is more given to the COVID patients and COVID wards. That is definitely happening. But the numbers have gone down. आता याच्यामुळे म्हाका एकूच सांगचे आसा की if at all anybody because it is non-emergency is not coming to services, especially diabetes म्हण hypertension म्हण जो lifestyle diseases are see that you are taking your treatment and your तुमची जे डाएट एक्सरसाइज जे आसा ते चालू दवरा सारखे. कारण लायफस्टायल डिसऑर्डर्स आर वन थिंग विच इवन आता आम्ही पहिला मॉर्टिलिटी जे बुलेटिन येता तितून मोस्ट ऑफ द पीपल आर हॅव्हिंग दिस लायफस्टायल डिसीज स्पेशली डायबिटीज अँड हायपरटेन्शन. सो खंय तरी कोविड जावच्या पयलो जो काळ आसा आपल्या स्वताचो पळय आपल्याक जर डायबिटीज आसा प्रेशराचेर जर आसा जाल्यार सामकी काळजी घेवची. ट्रीटमेंट जी आसा पळय ती खंयच ब्रेक करची न्ही, ट्रीटमेंट चालूच दवरची. आय थिंक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. एक म्हाका दोतोर विकासाकी आमी वी आर टॉकिंग अबाउट कोविड वॉरियर्स. तुमचो अनुभव कसो आसा कारण यू आर वर्किंग विथ एवरीबडी हँड्स ऑन सामकें जशी डीन करतात त्या प्रमाणे हाव हॅज बीन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टाफ बिकॉज प्रत्येकाक आपल्या जिवाचोय भंय आसता आनी त्याच प्रमाणे मनांतल्यान दिसता की आय शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समहाव इन दिस सिच्युएशन. सो तुमचो अनुभव कसो आहा? न्ही हे आता पळय आमी काम करतात ते सगळ्यांनी मिळून काम करतात. हांव एकटोच काम करपाक शकना. देर इज हेल्प फ्रॉम एवरीवन आनी एवरीवन each staff has contributed and I identified who is good in what field, whether he is good in this field, who is good PRO, who has got a good rapport with others. But they सगळे एककडे करून I have identified those people and I have given them their work आणि they are doing their work सारखे आणि I have to stand by. सपोज बाबा हो दुयेंत पडलो तर हांगा कोणाक घालपाचें, समज हें कितें जालें तर ताका कितें दिवपाचें. तशें हांवें हांगा म्हगेल्या स्टाफांक आय हॅव सीन दॅट तांकां बरें एकोमोडेशन हांवें दिलां म्हज्या हॉस्पिटलानूच सो दॅट दे डोंट गो आउट एंड गेट दे इन्फॅक्ट त्या फॅमिली मेंबर्स त्या म्हज्याच हॉस्पिटलान रावतात. हांवें तांकां रूम दिल्या आनी त्या भशेन तांकां हांव म्हज्या हॉस्पिटलाचेच हांव तांकां जेवण दितां आनी दे आर ऑल सॅटिस्फायड. म्हणटकर ते तांचे ड्युटी सोंपतकरूच मागीर ते टेस्ट करतात, ते आमचे कोविड टेस्टिंग करतात आनी मागीरूच ते जेन्ना नेगेटीव जाता तेन्ना ते घरा वतात. ताचे पयलीं ते घरा कडेन वचनात. ते म्हणटात ना आमी घरा कडेन वचना, आमी हांगाच रावतलीं. आनी आय हॅव सीन दॅट तांकां सगळें हांव बरे भशेन तांकां हांव सगळें हें दिता. आनी आमचे हे आसा न्ही बाकीचे कोण स्पॉन्सर बिन्सर करतात न्ही ते कितें कितें हाडून दितात. दे आर व्हेरी हॅपी. कोण म्हणटा नॅस्ले आमकां हेल्प करता बाय गिविंग सम फूड्स दीस दॅट. आतां आमचे सोडेक्सो हायजिनीक फूड दिता आमी. पेशंट्स आर व्हेरी हॅपी. पयलीं आमी कितें जातालें पेशंट जेवण आमगेलें भायर पडटालें. नाव वी नो हू इज डायबेटीक हू इज नॉट डायबेटीक. त्या प्रमाणे हे सोडेक्सोचें जेवण तांकां मेळटा. तांकां बरें सकाळचें बरें ब्रेकफास्ट मेळटा, मागीर 11 वरांचेर सूप मेळटा, दनपार मागीर तांकां बरें जेवण मेळटा, एक अंडा मेळटा, तांचे बरें च्या बिस्कीट, रातची तांकां बरें जेवण चपाती. नॉन डायबेटीक डायबेटीका प्रमाणे पेशंट हॅपी. वेस्ट जायना. पयलीं खूब वेस्ट जातालें आनी दीस आतां तुमकां सांगपा म्हणल्यार हे आमची एसडीएचूच न्ही. आय स्टार्टेड वीथ कोवीड केअर सेंटर शिरोडा. म्हाका पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली शिरोडा कोविड केअर सेंटर करपाक आनी आय एम इन चार्ज ऑफ कोविड केअर सेंटर शिरोडा ऑल्सो. थंय आतां आमी असिम्पटोमॅटीक पेशंट दवरलेले आसा आनी थंय कोण गेल्ले आनी बरे जावन गेल्ले आसा घरा. दे आर सो मच हॅपी. तांचे आमचे डॉक्टर अक्षया पावसकर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज शी इज टेकिंग ड्यू केअर ऑफ देम आनी दे आर हॅपी. तशेंच आमी हांगा IIT फार्मागुडी आनी NIT GC कॉलेजाचे थंय आमी कोविड सेंटर केल्लें आसा. थंय सामके पेशंटाक आमी दवरले आसता. दे आर हॅपी. वी कीप देम फॉर 10 days असिम्पटोमॅटीक. कितें जर सिम्पटम डेव्हलप जाले
we bring to our hospital. We Yeah. check, our consultant check. तशेंच we get all patient from periphery. वाळपय साकून, साखळे साकून, 10-15 साकून, ह्यो सांगेर साकून आमकां कॅज्युअलिटी फोन येता. अशे पेशंट आसा सिम्पटमॅटीक आसा. नॉट ओन्ली मेडिसिन डिपार्टमेंट, एंटीनेटल आमची एंटीनेटल म्हणजे डिलिव्हरी बी जावपाची आसता पॉझिटिव्ह ती सगळे आमच्या हॉस्पिटलांत येतात. तशी पिडियाट्रीक ल्हान भुरगीं जी हॉस्पिटलांत आमचे येतात आनी वी हॅव गॉट अ पिडियाट्रीक वॉर्ड, वी हॅव गॉट NBSU आनी आमचे एंटीनेटल पोस्टनेटल मेडिसिन वॉर्ड आनी वी आर मॅनेजिंग द शो. आणि पीपल आर हॅपी. आय डोंट करेक्ट. आय थिंक कोणाची कंप्लेंट ना. efforts put in are commendable by everybody. ताजे बद्दल दुबावत ना. But I want to ask Dr. Samuel same question. Do you think that because all your members are dealing with general public, as far as the flow of patients is concerned, has it gone down? And if it has gone down, is it because of all these precautions we are taking, we have become healthier, or it is just because we do not want to take risk, move out unnecessarily? If it is not an emergency, I am ready to wait kind of a psychology. Basically, I feel that there is a lot of fear initially there was a lot of fear in the society that we should not go to the hospital. Then when there was no cases, and then when the cases started up, now even there are a lot of people are educated now how to take medicines and everything they know. We are giving them guidance on the phone, everything is there, but still the general public has come down. But respiratory cases in these last 15 days have increased, and those are more of suspected cases, so that is a worryable thing. Rest on home isolation thing, everybody is taking their utmost care. बघा दोतोर बांदेकराक मुद्दाम हे विचारचे दिसता की एवरीबडी इज क्रेविंग फॉर नॉर्मलसी आणि खंय तरी हो एक कोविड एक दुयेंस जालें आनी कोविड एक फॅटीग ह्यो दोनूय गजाली आर गेटिंग इन टू द सोसायटी रायट नाव. तुमकां कितें दिसता की शाळा सुरू करच्यो काय ना हाजेर आमी डिस्कशन करतात, खंय तरी लग्न हे बारशे ऑर्गनायज करचे काय ना हाजेर आमी डिस्कशन करतात, मागीर कांय जाण विटून मागीर ते ऑर्गनायजूय करतात, खंय तरी तातूंतल्यान मागीर परत स्प्रेड जाता. नॉर्मलसी कॅन यू सी इट ऑन हॉरायझन, ऑर तुम्ही सध्या म्हणटात की आता सध्या नॉर्मलसी बिर्मलसी चिंतपा नाका, लेट अस गेट दीस बॅटल फॉट फर्स्ट. तुम्ही कशी समाजा खातीर तुम्ही आज गोंयच्या समाजा खातीर तुम्ही तुमचो एडवायस कितें आसता? म्हाका तरी दिसता as the situation is as of on today, normalcy I don't see anywhere. And we also are a teaching institute. म्हाकाय दिसता so many of our medical students are sitting home, so we were the first college to start online lectures. पण ऑनलाइन अँड फेस टू फेस हातून खूप फरक असता. आणि आमचे टीचिंग कशें हँड्स ऑन, आम्ही बेडसाइड टीचिंग केले ते काय समजना आणि सगळे आमचे एक्सपर्ट बसल्या, डॉक्टर शेखर, डॉक्टर सॅम्युअल, हे सगळे दे विल एग्री विथ मी की बेडसाइड टीचिंगा शिवाय मेडिकल टीचिंग ना. पण म्हाका आता दिसता द वे थिंग्स आर, वी शुड नॉट थिंक ऑफ नॉर्मलसी एट ऑल. वी शुड ट्राय वर्क टुगेदर अँड डिफीट दिस व्हायरस. And there are many ways we can defeat, and one of them is not getting into clusters or crowding in the classrooms. आम्ही ऐकला की थोडे स्कूल्स बी सुरू झाल्यात. कशें आसता न्ही, इवन दो आम्ही आमची पोस्ट ग्रॅज्युएट एक्झाम सुद्धा आम्ही केली, आमच्याकडे व्हडले एक्झामिनेशन हॉल आसा, पण आम्ही इतली प्रिकॉशन घेतली, पण आमकां ती करची पडली. बाकीच्या कॉलेजींनी करून पण आमकां करची पडली कित्याक आमकां बॉर्न डॉक्टर्स जाय आशिल्ले. ही हांवें एक व्हडली स्टेप घेतली इन दी मंथ ऑफ मे आणि मे जून, आणि आम्ही ती केली, झाली बरी. फक्त त्याची प्रॅक्टिकल आम्ही ऑनलाईन केले कित्याक आमचे भायले एक्झामिनर्स वी डिडंट वॉन्ट देम टू कम टू गोवा क्रॉस बॉर्डर अँड देन गेट क्वारंटाईन. पण दिस इज व्हेरी चॅलेंजिंग की अशें करप. लग्न आणि हे गोष्टी रावूंक शकता, क्लासरूम सुद्धा रावूंक शकता, आमच्याकडे व्हडले क्लासरूम्स आहा. पण एक सुद्धा केस जर अशी झाली इन्फॅक्ट और स्प्रेड झाली, इट विल बी लाईक अ डिफीट इन युअर फाईट अगेन्स्ट कोविड. सो माझ्या मनाप्रमाणे आय डोंट सी एनी नॉर्मलसी इन दी हॉरायझन ॲट प्रेझेंट.
And my humble and simple advice to public is, as far as social functions are concerned, they should forget it for next 6 months. नेक्स्ट 6 मंथ. आणि एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारचो प्रश्न, कारण अल्टिमेटली जीएमसी मुखार येतलो की तुमचे रेग्युलर जो लोकांचो फ्लो आशिल्लो तो आज जर कमी जाला जाल्यार तो बिकॉज पीपल आर टेकिंग प्रिकॉशन्स, मास्क, विटामिन कन्झम्पशन हाका लागून जाला, ऑर जस्ट की लोकांक पुश केला की बाबा एमर्जन्सी ना, घरा कडेन राव, मागीर पळोवया, ह्या गजाली खातीर जाला? आमचो डेफिनेटली ओपीडी फ्लो कमी झाला, एज डॉक्टर उत्कर्ष सेड 50% तरी कमी झाला. पण अजूनही म्हाका तरी दिसता, आणि हे मल्टीफॅक्टोरल. वन इज बेसिकली, एज डॉक्टर सॅम्युअल सेड, एव्हरीबडी इज स्कॅर्ड इन द सोसायटी. आणि म्हाका एक काळान कोणी सांगिल्लें जीएमसी भायल्यान गेटी कडल्यान वचप सुद्धा म्हटल्यार डेंजरस, कित्याक जीएमसी भायर व्हायरस आसा. आणि असे प्रश्न ऐकून हांव एक दीस डिप्रेशनान गेलो. म्हटलें जीएमसीन तुमी येना जाल्यार कशें जातलें? सर, even reporters have come to me and said, I will not come to your office. You come out of the office, we will take your interview. So, अशी एक प्रथा झाली की आमका जीएमसीन वचपाचे ना. दुसरी गोष्ट, डेफिनेटली what I have observed now, and I am sure all the experts on the panel will agree with me, people have started healthy habits. म्हणजे सगळेजण घरात जेवतात आता, लेस ऑइली जेवतात, पार्टेस कमी झाल्यात. हांव तुमकां सांगता, नाल्यार ते पार्टेक वचून. दोतोर, म्हजो प्रश्न इतलोच की हे सगळे जे जाला ते भायर अवेलेबल ना म्हण जाला काय फाल्यां परत सुरू जातकीर आमी तेच सुरू करतले? म्हाका हो एक भंय आसा की फाल्यां परत सुरू जातकीर हे सुरू जाय तशें, पण जावंक जायना. वी शूड ऑल्सो डिरायव some knowledge, some experience and some advice from this pandemic. आणि खूपशे लोक हेल्दी जाले हाली. म्हळ्यार तो आज बी कॉम्प्लेक्स घेता, झिंक घेता, आणि आमकां खरेंच दिसता इन जीएमची आमकां दिसता नॉन कोविड अटेंडन्स कमी जाल्या, बेसिकली बिकॉज पीपल आर फॉलोइंग हेल्दी हॅबिट्स. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी प्रोबेबली इम्पॉर्टंट टेक अवे की ह्यो गजाली करप इतली वर्सां आमच्याच हातांत आशिल्ल्यो, आमीच सामकी गलथानपण करून आमचेरूच उडोवन घेताले. दोतोर साळकर, तुमचो अनुभव कितें? लोक सुदारतले काय आमगे मागीर येरे मजा मागल्या? हम नहीं सुधरेंगे म्हणून एक म्हणा तशें आहा तें. पण कितें आहा, एटलिस्ट टेम्पररी जावन टेम्पररी थोड्यांतले भितरले 10% समजा ती हॅबीट लागत. सुरवातीक आपण थोडे दीस वेज खातले म्हणटात, मागीर तांकां वेजूच आवडटा, तशें आमकां थोड्यांक जावंक शकता. 10-15% सुद्दां तातूंत इम्प्रुवमेंट जालो जाल्यार बरेंच जातलें. तुम्ही 12 महिने श्रावणकर म्हणटा तूं. नॉर्मल जे कमी जाले न्ही, हांव तुका सांगता, नॉर्मल ओपीडीन न्ही, नॉर्मल ओपीडी हांव जी दिसाक पळयता म्हजे पेशंट न्ही, एक 10 जाण तरी अशे आहा न्ही, ते ओगीच तुजे कडेन खबऱ्यो मारूंक येतात. खबऱ्यो मारूंक म्हणजे कितें, तूं बाजारान गेल्लो हा, बुधवार न्ही, आयज बाजारान आयिल्लो, मातशें म्हजें प्रेशर पळय, मातसो म्हजो हें पळय. सी, ऑल दीस 10-20% पीपल फस्ट घरा उरले पयले, कित्याक नोबडी वॉन्ट्स टू कम. सेकंड थिंग इज, आय एग्री विथ यू दॅट गुड हॅबिट्स हॅव रियली पेड द डिविडंड. गुड हॅबिट्स हॅव पेड द डिविडंड. म्हणजे तुका एसिडिटीची प्रॉब्लेम येताली, म्हणजे तुका दिसताली की एसिडिटी आली, तुका हार्ट अटॅकूच आयला म्हणून तूं रातचो धांवतालो हॉस्पिटलान, एक पेंटोडा हें मार रे बाबा, इंजेक्शन मार, रेंटिडीन मार, कितें मार आपल्याक इंजेक्शन बेगीन. ते सगळे कमी जाले सगळे, बिकॉज ते एसिडिटी कमी जाली. बिकॉज एज आमच्या बालेकार बाबान सांगलें तशें की हॉटेलां मातशी कमी जाली, सो ते ऑयली बिली ते सगळे कमी जाले. मोस्ट कितें कमी जावंक शकता आयज न्ही, इज लग्न. दॅट टू इंडोर. सी, आउटडोर तरी तूं एक ल्हान फंक्शन करत न्ही, इट इज एक्सेप्टेबल, बट इंडोर इज द मोस्ट डेंजरस थिंग वॉट कॅन हॅपन. सो तुम्ही लग्न सुद्धा करता न्ही, भायरूच ओपन एरार करा आणि ल्हान थोडेशे ग्राउंड घेवन करा. अँड देर इज ऑफिशियली तूं 2 सयो मारून लग्न जावंक शकता. तुका यू देर नो नीड. म्हणजे तुका सामकी गरज आसा की बायलेक घरा हाडपाक जाय जाल्यार तुका लग्न 7 फेरे मारपाची गरज ना. गव्हर्नमेंट गिव्स यू परमिशन 2 सयो मार आणि लग्न कर म्हणून, कळ्ळें न्ही. तातूंत तुजे पयशे वाचले, लोकांक कोपा बिपां घालपाचे तुजे पयशे कमी जाले, आसा ते मागीर दवर फुडें खंय मागीर फॉल्क मारून यो म्हणून भायर वचून. सी, दीस थिंग्स कॅन बी प्रिव्हेंटेड आहा न्ही, ती आय थिंक यू शूड एज फार एज पॉसिबल ट्राय टू प्रिव्हेंट. आतां सामकें तुज्या हातान ना, ते गोष्टी थोड्यो आसा. फॉर एक्झाम्पल एग्जामी घेवपाच्यो, हें घेवपाचें, तांकां आनी उपाय ना न्ही, तांकां कितें करतलो थोड्यांची.
But I tell you one thing, 1 year in life actually is nothing significant. या एक वर्ष आम्ही असे काढपाक जाय कळ्ळें न्ही की बाबा आणि हे सांगतात कितें तुम्ही सगळेजण आमकां सांगता कितें की 1 वर्ष बरे तरेन रावा म्हणून बरे तरेन अशें रावा. कोण सांगना time की येतो तुका बरें. हिमालया वचून तपश्चर्या कर म्हणून कोण सांगना सांगना? स्वताच्याच घरा कडेन बरे तरेन रावा. आमकां पयलीं दिसतालें न्ही हय. एक तर तूं फेल जालो न्ही की तूं डिप्रेशनान वतरशी आनी 6 म्हयने शिकप. आणि म्हाका हांव तुका टू टेल यू फ्रँकली ओवर ए पिरियड ऑफ टायम वी हॅव रियलायज दो 6 months तो ऑफ लॉस ऑफ 6 months 1 year इवन तो 2 ना 3 ना फेल जालो न्ही इन द लॉंग टर्म कांयच फरक पडना. आयुष्य काबार जायना. आयुश्यान केलें कांयच फरक पडना. 1 वर्ष तुवें शाळेक सुद्दां न गेलो न्ही घरा बसले सगळे कांयच फरक पडपाचो ना. नेक्स्ट इयर 1 वर्ष मातशें आमचे फाटीं गेले म्हणून समजपाचें. पण सपोज तुका कितें दुयेंस जालें आनी तुका वी हॅव लॉस्ट पीपल देन इज अ मेजर प्रॉब्लेम. एक घरांतलो मनीस मरप इज नॉट अ जोक. या दोतोर उत्कर्ष हांव तोच प्रश्न विचारता की नॉर्मल्सी ऑन दी हॉरायझन सद्याक ते चिंतपाक नाका. लेट अस फोकस ऑन दी बॅटल, लेट अस फोकस ऑन दी फायट. नॉर्मल्सीचे ओके कोविड फॅटीग इज सिपींग इन but we have to fight it. What would you tell people? कशें आसा उदो आमी जशें म्हटलेलें अशें वी आर स्टील ऑन द पीक. हाज्यान वयर पीक येतलो काय ना तो आमकांय अजून खबर ना. बट डेफिनेटली वी आर ऑन द पीक. ऑन द पीक इफ वी आर थिंकिंग अबाउट नॉर्मल्सी देन इट्स बॅडनेस. Wait for some more time. Let the plateau finish. Let the number of cases start coming down. Let our number of admissions come down. Let our serious patients come down. And probably that will be a right time to think about what should normalize. आणि एक मात जशें सगळ्यांनी म्हटलं अशें जितले आमी एक्सपिरियन्स म्हणटा पळय न्ही आमकां मेडिकल टिमाक जितले एक्सपिरियन्स येयला पळय तशें ह्या जगांतल्या म्हाका सगळ्या मनशाक येयला कितें ना कितें एक्सपिरियन्स. स्टेईंग एट होम आणि हे जे म्हणजे कमी आपली गरज सगळी आपली सामकी कमी करून जगपाचें कशें पळय न्ही हो एक्सपिरियन्स सगळ्यांक येयल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता आमकां फ्युचरान खंय तरी बऱ्याक पडटलो. इवन आमी जो एक्सपिरियन्स ह्या वर्सा घेतला पळय आमकां असो केन्नाच एक्सपिरियन्स मेळना. फायटींग अगेन्स्ट समथींग लायक COVID-19 नेवर एवर दिस इज हॅपन. हेच्या पयलीं येयल्लो H1N1 स्वायन फ्लू आयिल्लो. ओके वी हॅड प्रिपेर्ड फॉर इबोला फॉर गोवा. पूण तेन्ना इट वॉज ऑल फॉर अ स्मॉल टायम. वी वर नेवर अंडर सच अ ट्रेमेंडस प्रेशर. सो इट इज अ बिग एक्सपिरियन्स फॉर एव्हरीबडी. आणि जसे डॉक्टर शेरकर सारकान म्हटला some habits will definitely remain. Some habits will remain like something like hand wash. भायल्यांतल्यान घरान येयले म्हणटा कितें करपाचें. रायट नाव वी आर गोईंग लायक आपले हॉस्पिटलांतले की ऑफिसाचे दिसभराचें काम जालें म्हणटा घरा येते डायरेक्टली बाथरुमान घुसता सामकें. whatever virus you are getting from outside, if at all, you clean it and then you mix up with your family. So some of these normal habits जे आमकां ल्हानपणी आमच्या टिचरीनी शिकयल्ले आसले एक्चुअली त्यो हॅबिट्स वी हॅव टेकन अप अगेन. सो ह्यो थोड्यो तरी हॅबिट्स आमचे बरे उरतले. प्राथमिक शाळेक शिकयल्ली शिस्त परत लावन घेवची पडटली. आमच्या घरात शुभम करोती हात पाय धुया आणि या घरात. We are talking about any outbreak which is infectious. We talk about mouth, nose, hands, washing yourself properly. Simple things. So some things will definitely remain. Yeah. Dr. Vikas, तुमकां कितें दिसता हो जो कोविड फॅटीग जो तुमी सुरवातीक रेफर केल्लो इट इज कमिंग इन कितले 6 म्हयने जाले इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट. लोकांक तुमी कितें सांगतले ह्या क्षणाक? पळय लोक सामके सध्या घरान आमी जाल्यार प्रत्येक जाण फ्रस्ट्रेट जाल्ले आहा कळ्ळें न्ही की घरानूच उरल्या खंयच वचपाक मेळना. पयलीं आमी कितले भोंवताले पिकनिके करताले आवटसायड गोवा टूर करताले आवटसायड इंडिया टूर करताले तें कांयच ना जावं. म्हाका कोणी तरी सांगलें महिला मंडळाची मिटिंगूय जावपाक शकना तेय दुख्ख आहा लोकांक कांय जाणांक. सारकें पूण कितें आसा नाव वी आर एकस्टम टू दीस आनी वी शूड बी एकस्टम टू दीस. हाजे फुडें अशेंच जातलें आज कोविड आसा पण तो उत्कर्श म्हणटा तसो H1N1 जालें आज कोविड जालें फाल्यां आनी कितें येवपाक शकता कळ्ळें. लोक आनी एक 5 वर्सांनी कोविड म्हणल्यार विसरतले अरे कितें तरी जाल्लें मरे तें COVID-19 काय कितें म्हणटा लोकांक याद सुरू उरपाना कळ्ळें न्ही. तें जावपाक जायना. आनी आमचे हे फुडले भुरग्यांक आतांची भुरगीं जे तांकां COVID-19 म्हणल्यार कांय खबर ना. ती जेन्ना व्हड जातली ते म्हणटाले कितें काय म्हणटाले वी हॅव टू तांकां सांगपा जाय न्ही बाबा हें चल्लां आनी अशें आशिल्लें
तुम्ही कितें हाजे फुडें तसलें कितें जावपाक शकता तेन्ना हात पांय धुयात हें धुयात कित्याक आतांच्या भुरग्यांक तें कांय संवय ना येता येता डायरेक्ट जेवपा येतात हा म्हणटकच ते हा लोकांक भूक लागिल्ली आसता म्हणटकच ते आमी तांकां हो तो सिस्टम लावन दिली आवय बापायन हा तर हे सगळें कमी जातलें. Yes, I think that is the best that can come out of this. हय आनी तूं म्हणटा जें होम फूड वॉट वी हॅव लर्नड इज एवरीवन हॅज स्टार्टेड होम फूड आतां कितली जर आउटलेट जरी जाली खूब फास्ट फूड आउटलेट्स आसा हॉटेलां आसा पूण लोक आतां व्हडले वचनात आतां ओपन जाले म्हण लोक धांवले ना बाबा बसया म्हणून ना रे बाबा म्हणटा घरा कडेच बसया घरा कडेच जाय तें खावया हा आनी हजबंड इज कुकींग चिल्ड्रन्स आर कुकींग वायफ इज कुकींग एवरीवन इज कुकींग नाव सो त्या बाबतीत प्रश्नच ना प्रश्नच ना हा आणि आता सगळे हाजे मोबायलाचेर मेळटा न्ही कशें जेवण सामकें we have created many cooks and all our habits and our hobbies have come out quite glaringly in these 6 months. That is prashnat na. I go to Dr. Samuel. Doctor, how to fight this fatigue? I think that is the most important thing. How to fight this COVID fatigue? Now you all of us have told us that how to fight COVID. Now how to fight this COVID fatigue? What is your advice to the society? So basically, all the experts say that we are not seeing any normalcy. At least nobody can see right now, far enough. So, end of the day, I want to tell my patients that in this COVID warrior, you are one of the part, and we are also a part. So we have to be together. And the basic golden line remains the same. Simple things, all small, simple things are the most important things, like wearing mask, avoiding unnecessarily going out of the house, unnecessarily don't make parties, marriages, avoid all those things. Don't touch unnecessary things where you go out. Sanitization, your diet, comorbidity patients should have proper medication, control of blood pressure, diabetes, they need to check. Now, if you see, many non-medical people are having more knowledge than us right now. When we talk to them, that is not medical knowledge. That is Google knowledge. That is not medical knowledge. WhatsApp knowledge. Google knowledge, but tremendous amount of knowledge society is having last 5 months. So I would request all my public to be let us fight this war together. And cooperate with our doctors, and our doctors are trying our level best to help you out. And we are always there. Very important. Till our last. Final word I am giving it to Dr. Bandekar. What is your message to the state right now? I think this is very important because प्रत्येकाची तकल्या कांय गजाली आता ठामपणान बसपाक जाय. Final word, what is your message? My message is very simple and straightforward. आज सगळ्या पॅनलिस्टांनी सांगले, सॅम्युअली म्हणटाले आता की सगळ्यांनी व्यवस्थित आपले मास्क बांधूंक जाय, सोशल डिस्टन्सिंग, and as Utkarsh said, hand sanitization, good eating habits. As Vikas said, cook good food at home only. Go through Google, Google dictionary and create good cooks at home, because cooking and eating will really stabilize your psychology. And तुम्ही आता जे फटीग म्हणतालो, कोविड फटीग, हो एक खरोच मेजर इश्यू आसा सध्या. People who have recovered also, they have issues with COVID, and people who have lost their regular habits of going out, they म्हणताल पळय, we used to go for picnics outside country, travel abroad. Some of them were so used to it. तांच्यांनी खंय तरी आपल्या मनाची रिहॅब करची पडटली. आणि हाका लागून आम्ही इवन ESI आम्ही आता सायकोलॉजिस्ट घातल्या. Psychological issues of this pandemic is very huge component, and everybody has realized this, and each one of us are trying in a way to be psychological counselors. IMA is doing a great job in this. They are talking to them. Some of the home isolation fellows have told me just one call from a IMA doctor has given them relief. So ye goshti je asa, they all come under fatigue of different types. So ho jo fatigue asa,
हो आम्ही सहन करचो पडटलो आनी आमची लायफस्टायल आमी चेंज करची पडटली कित्याक more than 50% of the things which you are doing in our busy schedule were unnecessary, and we should classify them which were unnecessary things that we were doing. Sometimes आमचे डिपार्टमेंट आम्ही बेस्टच म्हणून डिनराक भायर वयताले, एक व्हडली सर्जरी केली, हे गोष्टी गरज नाशिल्ले. As Dr. Shekhar said, you should try and avoid containment zones, you should not crowd in a closed area. हे सगळे गोष्टी जर आम्ही समजून घेतले जाल्यार हातूंतल्यान आम्ही एक मनाची एक वेगळीच तयारी करची पडटली आणि ही जरुरी आसा, ही गरजेची आसा. नॉट ओनली कोविड पण हे रिहॅब, मेंटल रिहॅब इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. म्हजो आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मेसेज, तुम्ही सगळ्यांनी जी इम्युनिटी बुस्टर म्हणून झिंक घेता ते झिंक ऑक्साइड, झिंक घेवपाचे, विटामिन सी घेवपाचे, आयव्हरमॅक्टिन घेया. तुम्ही जर पॉझिटिव्ह झाले राहू नका टिल यू गेट अ पॅच ऑफ निमोनिया. आणि डॉक्सिसायक्लिन 5 दिसाचो कोर्स असा, आता गव्हर्नमेंट फ्री दितलो. ऍक्च्युली स्वतः घेतल्यार सुद्धा त्याका 500 रुपया खर्च येता. ओनली 500 rupees. We have worked out the cost. It is not very costly. Have good habits of eating, and moment you get any problem, please either you call IMA doctors or come to the hospital. Don't come late. तुमका जर फुल फ्लॅश्ड निमोनिया झाली, लंग्स फुल झाले, no hospital in the world can save you. And this we have experienced in USA, Spain, Italy, where they were also helpless. India is no exception. So Goa is also no exception. So if you love your life, love these habits. That is my final word. सामके हांव इतल्याचेर थांबता. सगळे दोतोरांनी सांगले आणि I read that message very some couple of months back, which said that life needs very little to sustain. What we spend usually is on lifestyle म्हणून. आणि म्हाका दिसता सगळ्या दोतोरांनी तेच सांगला की हो फरक ह्या हातूंतल्यान आमी शिकपाक जाय आनी कळपाक जाय लायफ कितें आनी लायफस्टायल कितें. आनी लायफा वेलो खर्च कमी करपाक जायना, लायफस्टायली वेलो खर्च, एटिट्यूड आनी आमच्यो इन्स्टिंक्ट्स टुवर्ड्स इट म्हाका दिसता डेफिनेटली आमकां ह्या पॅन्डेमिकाक लागून अमेंड करच्यो पडटल्यो. कशी जातली एज अ सोसायटी आमी हातूंतल्यान कशी भायर सरतले विल डिटरमाइन हाव वी प्रोग्रेस अहेड. आय रियली वन्स अगेन ऑल ऑफ यू थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. कारण तुम्ही सगळे जाण बिझी आसात, तरी आसतना वेळ काडलो. आणि इतलेंच मागता की फुडली गोवाथॉन जेन्ना आमी करतले तेन्ना तुमकां फेलिसिटेट करपा खातीर, नॉट लायक दीस, आणि तुमकां सगळ्यांक फेलिसिटेट करपा खातीर, तुमचे उपकार मानपा खातीर शेकड्यांनी गोंयकार, हजारांनी गोंयकार म्हजे मुखार आसचे इतलेंच मागता आणि थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर टॉकिंग टू अस. पवित्रावाद स्टुडंट, नमस्कार.